कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। फोटो काढ एक लाइन करा रहे देखना काय माझं पैसा तेरा देवाचे हे एक देवस्थान मोठे आणि आयज आमी पळयता हो एक प्रसिद्ध गडोत्सव ताका आमी शिडियोत्सवूय म्हणटात। तरी म्हणल्यार ही जात्रा 5 दिसांची आणि ही सुरू जाता पयलीं दिवजाच्या उपवासान आणि दिवजाचो उपवास हो आसता अंदू वर्सा 20 तारखेर आयिल्लो। मागीर 21 तारखेर दिवज जाता, तशी 22 तारखेर मागीर गड्यांचो उपवास आणि आज हे गडे संकेत आणि हे गडे जाता आसतना आमच्या देवस्थानात रथ आसा। तिनूय राती 3 रथ जातात। तातूंत पयली रातीक रथ तो विजय रथ आसता, दुसरी राती आसता तो सिंह रथ आसता आणि मागीर तिसरी राती व्हडलो रथ म्हणल्यार तो राती जाता। आणि वैशिष्ट्य म्हणल्यार हे लाट आणि ह्या लाटा वयलो गडो तशें मंत्र्यान सांगले त्या प्रमाणे हे लाट 2 कडेन जाता, एक देवी बाळ्ळिकान्नीच्या देवळा समोर आणि दुसरे आसता ते देव कनेश्वराच्या देवळा समोर। सो वर्साक एक लाट हाडटा आमी कामणा ह्या गांवांत आणि हांगा आमचे महाजन आसात ते सगळे अरेंजमेंट लाटाचो ते करतात। मोठे गाजत वाजत हे लाट कामणातून अण्णी हाडटात, अण्णी हाडून ह्या लाटाची पुजा जाता। लाटा मुखार बरी मोठी सांगणी जाता। कोणाकय तर कितें देवा कडेन मागचें आसत जाल्यार ह्या लाटा कडेन तांणी येवन सांगणी करची पडटा आणि ही सांगणी जातकीर वाजत गाजत हे लाट हांगा हाडटा आनी मागीर ते हांगा चलयता। सो हे नवी लाट आसता। त्याच प्रमाणे कोरू जे लाट हाडिल्ले ते आमी वर्सभर तळये उदकां घालून दवरता आणि ते लाट काडून कुंडेश्वरा देवळा समोर वयर काडली जाता। आणि देवाचे 2 गडी असतात, तांचो फाटी तोपता पळय, सो हे दोनूय गाडी असतात ते एक ह्या लाटाचे आणि एक दुसरी लाटाची म्हणजे सगळे देवळाची अशी दोन्ही लाट हे करतात हांगा। आणि आयज कितें जाता म्हणजे आयज जात्रेचो म्हणजे मेन दीस आसा, सांजचे मागीर दरो आसता। भावीक गेस्ट कोण आसा ते आमचे सगळे येतात आणि फाल्यां मागीर गुलालोत्सव आणि रातची मागीर गाराणी जाता, म्हणजे सांगणी जाता देवी मुखार।
घालता म्हणटा तर गडयेचो म्हणजे त्यांच्या पोटान सुई तो कोण भागत करतात आणि हो 5 दिसांचो हो उत्सव आसता आणि त्याच्या नंतर खऱ्या अर्थान तो ह्या देवस्थानाच्या किंवा आपल्या ह्या कम्युनिटीन भितर पडटा. हे सभोवताचे पंचक्रोशीतले गांव हाचे सगळे हे महाजन आसा आणि ह्या सगळ्या समाजाक बरोबर घेऊन हे गडयोत्सव जाता. हे जे आमी पळयतात की ही जी लाट आसा म्हणजे हो एक वृक्ष तोडून ताच्या नंतर त्या हाका बांदतात आणि हे सभोवताली फेरे काडटात. म्हणजे साधारण ते 20 मीटर लांब अशे हे जे लाकडाची एक पाटी आसता आणि ते दर वर्साक नवे हाडचे पडटा. हे हाडपाक वता आसतना गावरे मायणा त्या गांवांतल्यान हे दर वर्साक हाडटात आणि ही जी लाट आसा आमी लाट म्हणटात ताका आणि ताजेर वयर हो गडो बांदलो वता. साधारण ती हायट एक 15 किंवा 12 मीटर वयर वचून ताजे नंतर तो सभोवताली फिरता. म्हणजे एक हाच्या नंतर हे जे लाट हाडटा ते दुसऱ्या वर्साक म्हाका दिसता की सकयल्या उन्नेश्वर म्हूण देवूळ आसा त्या देवळा कडेन ही अंदूची लाट थंय वता. म्हणजे असो एक पारंपारीक उत्सव हो गोंयचो एक अत्यंत म्हत्वाचो असो सण आणि म्हाका दिसता की गोंयचे आणि गोंय भायले जे स्थायीक ह्या देवाचे आसात किंवा मुद्दाम जावन पळोवपाक येतात. हांव ह्या निमित्तान देवी शांतादुर्गा बाळ्ळीकरीण हांचे सगळे जे महाजन आसात जे ऑर्गनायझर आसात अत्यंत सुंदर रित्या आयोजन केलां म्हणून तांचे हांव खूब खूब मनाखांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे भितर आसात राजनभाई केरकर जे एक ह्या सगळ्या अभ्यासक एक संशोधक आणि ग्रामीण भागातले हे जे आमचे परंपरा आसा त्याचे खूप अभ्यासक आसात. हांव तांचेंय स्वागत करता. तशेंच निलेश फळदेसाय माजी देवस्थानाचे अध्यक्ष आसात आयज ते आमचे भितर आसात म्हणून ह्या सगळ्यांच्या बरोबर रावपाचो एक बरी संदी म्हाका मेळ्ळी म्हणून सगळ्यांचे मनखांतल्यान देव बरें करूं. शेडयांचो उत्सव हे दिसाक निमतान सगळे आमगेल्या बाळ्ळीच्या आनी गोंयच्या लोकांक शुभेच्छा दिता. देवीन सगळ्यांक आमकां राखचें सांबाळचें आमचे मदें एकवट सांबाळचो भावपूण सांबाळचें आनी आज तर ती दृश्टी पळयल्यार चयल्यार सगळे धर्माचे लोक हिंगा येताय आनी हिंगा एक शेडयांचो उत्सव जो आहा एक वाट घेताय. तो एक खरें बरी वस्त जेन्ना आमगे गोंयांत असो तो एकवट आनी कम्युनल हार्मोनी आमी सांबाळपाक गरज आहा आनीक देवीन सगळ्यांक राखचें सांबाळचें आनी ते सगळ्यांचे आशिर्वाद घालचो. आनी आउटगोईंग प्रेसिडेंट बाब निलेशाकूय म्हाका सभासद आनी इनकमींग प्रेसिडेंट आतां बाब संकेत त्यांनी इतले वर्सां तेन्ना निलेशान बरें काम केलें. आतां संकेतांनी बरें काम करचें तेगे कमिटीक शुभेच्छा. बरें आमच्या गांवचें नांव बाळ्ळीचें महाल ते बाळ्ळी महाल म्हणून पयलें समजाय हें नांव उंच काडचें सगळ्यां मदें तो एकवट भावपणाचो म्हणून आसता. देवीचो आशिर्वाद सगळ्यांक